तारीख जुलै 1963 जावन आसा तुझ्या जल्माचो तसोच आमकां सगल्यांक हो दीस जावन आसा व्हडा खोशयेचो कोराब्यान कोरेस तूं वाचलोय सारको आपुरबायेचो तसोच मायपायचो भयणी भावाचो फुडाराचो दिवोगाराचो सालसेट वेल्लीच्या गांवान तुवें चलोप घेतलो माय फाटल्यान बांय सांबाळ करून आपलो मोग तुका दिलो ये दोस्कूय एक करचो जायतोच खोशेन बोल्लो खरेंच तुजे वसलो आसतो पाद्री आनीकूय सोरूच ना मेवतलो खरेंच तुजे वसलो आसतो पाद्री आनीकूय सोरूच ना मेवतलो हॉलिडे इन जुजू ह्या हॉटेलान सांताक्रूज कामाक लागलो जायतींच वर्सां थंयसर काम करून शेगी थंयसरल्यान भायर सरलो फादरीन हें काम कित्याक सोडलें काय जायतो लोक चिंतूंक पडला आसतलो जाल्यार आयकात सांगता फादरी गुडवा पोरोस देवाचो चड मोग आसलो फादर रिचर्ड आपले कालतेपण घेवन केपें ओरोस व्हडशें जायतेच काम भोंवलो जायत्या गांवांनी बरो वार करून तुयेच्या गांवान आसतें मुगामोल घेवन आयलो तुयेच्या लोकांनी तुका माये मोगान सदांच आदार दिलो खरेंच फादर रिचर्ड तूं तुयेच्या लोकांचो फादर आवडीचो जालो खरेंच फादर रिचर्ड तूं तुयेच्या लोकांचो फादर आवडीचो जालो वर्साक सलेजन सोंसेक भितर सोदता आपूण पाद्री जातलो म्हणून कोणाकूय तो निजेव कोत्ता फादरीचे शिकोवप पुरें जातोच तोंडार खोशेचो आसो खेळटा शेगी 2 वर्सां गोंयांत तो पाद्री जाता आयज फादर रिचर्ड पाद्री आसल्यार सुमार 20 वर्सां बसता फामिलीन 3 भाव 2 भयण्यो दिल्यात म्हणून देवाक वाखाणटा आयज एक यूथ मेंबराच्या नांवान हॅपी बर्थडे म्हूण वीश तुका कोत्ता आनी कांयच एक सांगोंक नाका पूण उतरांनी सावूत सोंपयता देवा तुका 100 वर्सां दवरूं आयज मोच्या कातरांतल्यान मागता